आम्ही विधानसभेत हेजेर आमकां दिसता मुखेलमंत्रीन एक आश्वासन दिल्लें की 26 तारखेर ऑक्टोबराचेर थ्रायस विकली ही फ्लायट मोपा सो गॅटविक जे पड वयताली ही सुरवात जातली म्हणून. बट इट इज नथींग सरप्रायझींग. हे पड फोटाश माताय असेंब्लीन आज दाखोवन दिता. टुडे प्रायोरिटी हॅज बीन गिवन टू अहमदाबाद, a state represented by the Prime Minister. आता ऑन बेज ऑफ फिजिबिलिटी म्हणून रिझन एश भायर दिसता. फिजिबिलिटी हांव बारीकसो जोरी तर 3-4 पुसा जेन्ना लंडन गेला तेच फ्लायटीन गेला आनी इट इज ऑलवेज सिम्स टू बी फूल. आनी आज म्हाका दिसता मिसप्लेस प्रायोरिटीज ऑफ दीस गव्हर्मेंट आर एक्सपोज्ड. ज्या पद्दतीन गोंयकारांक म्हाका दिसता खूब खूब गरजेचें आशिल्लें. डायरेक्ट जेन्ना गोंय येता एक म्हाका दिसता एक लोकांक खुशालकाय जाताली. बट नाव दे हॅव टू कम वाया बॉम्बे, वाया अहमदाबाद. सो दीस गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस. हे फक्त फोटाश माते. आनीक ज्या पद्दतीन आज हांव सदांच म्हणटा डायरेक्टर जनरल सिव्हिल एव्हिएशन DGCA हॅज क्लियरली स्टेटेड की जे एअरलायन ऑपरेटर करपाक सोदतात तेका एव्हिएशन कॅनॉट इंटरवीन. सो द लायज ऑफ दीस गव्हर्मेंट आर बीइंग एक्सपोज्ड. The lies today, if you look, it is a business model. Every airline has the choice. जे मुखेलमंत्री हिंगा उलयता, जे युनियन मिनिस्ट्री फोटाश माता ते एक्सपोज्ड, and we have absolutely no अपेक्षा from this government. आणि जे हांव सांगता regarding Dabolim airport being a ghost airport as well, you will see in a few months that this will be the reality. आज सगळे मोपाच्या जेन्ना एअरलायन ऑपरेट करताले, it is because of basically feasibility as a business model. Point A to point B. Anyone wants to go in the shortest period of time with the cheapest fare. But shocking today that the government exposed zalele asa, and I feel that this government is least bothered about the Goenkars. Airport तरी उरतलो डबल. ना ड्यू फिजिबिलिटीच ना. इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशनान क्लियरली सांगला की 2 एअरपोर्ट एट ड्यूल फिजिबिलिटी पॉसिबिलिटी ना. And it is going to be a reality. The government also knows about it. ते फक्त आता हिंगा फोडाशमान फिजिबिलिटी ना म्हणून जे एअरलायन मुखेलमंत्री सांगतालो की एअरलायन आम्ही हाडले वाडटले तेंका तो कंट्रोल ना. सांगची तेणे अंडर विच क्लॉज यू कॅन डू इट. You can see this is a glaring example today that Air India is shifting its base to Amritsar from Ahmedabad. This is a very fact that the government doesn't have any authority to control this particular thing. See, I welcome जेन्ना सोशल जस्टिसाचे आमचे वांगडी आज एक स्टेटमेंट भायर काडलेलो आसा that everyone should unite and fight against the coal menace. खास करून दी इकॉलॉजिकल आनी एनवायरमेंटल जेन्ना आज डॅमेज जातली गोंयांत आमकां दिसता ह्या सरकाराक जरी तर बोर्ड ना हांव कित्याक म्हणटा कित्याक हे सरकाराक सगळे डिक्टेट येता. आज हे कोल कॅप कोतले म्हणून जेन्ना मुखेलमंत्री लास्ट वीक सांगतालो विधानसभेन सांगतालो, यू कॅन सी दॅट विथ द वे सागरमाला प्रोजेक्ट हॅज बीन डिझायन्ड टू गेट इन 43.2 million metric tons of ore in the मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी. मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी कॅपिंग करपाक सोदनाय. मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी इज बिकम अ स्टेट विदिन द स्टेट. The state government has no control. River nationalization was part of this project to get Kolso into via Goy to kill goans. I say kill goans कित्याक गोंयांत कोळसो नाका. हे जेन्ना आमी आमदार जाशनू म्हणे चांदोरच्या गांवांत एक इतिहासीक एक मुवमेंट जालो. हजारांनी लोक जाले. विरोध जे आज रुलिंगान आहाय तेय आमदार आशिल्ले त्या वेळार आनी गोंयांत कोळसो नाका म्हणून स्टेटमेंट केल्लो. आता थिंगा बीजेपी वचोन वॉशिंग मशिनान धुयले. The statement made by social justice is very very important. खास करून if you look at it, जेन्ना जिंदाल आज जेन्ना import करता, they are permitted to import only 5 million metric ton. In the year 16-17 they imported 10 million metric tons, and this government has done nothing. They are only working for crony capitalists. सेस जे ग्रीन सेस जे केल्ले ऑलमोस्ट 0.5%. हेची रिकवरी जालना. 4,000 कोटी रुपया स्टेटाक घेवपाक. सो गोंयकारांक कितें फकत कोळसो गाव ओनली कोळसो. इफ यू सी दुसरे लोकांले बिल हारी केल्ले जाल्यार बारीक जनतेचे बिल लायटी हारी केल्ले उदका हारी केल्ले जाल्यार कनेक्शन काट कोताय. हेंकां कित्याक
इतली सुविधा दिलेली आसा अँड ब्रिंगिंग इन कोल द काँग्रेस पार्टी अँड आय बिलीव ऑल ऑफ अस इन द ऑपोजिशन ह्यार इट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर आमचे मॅनिफेस्टोन ते आशिल्ले गोंयांत कोळसो नाका म्हणून आतां खास करून हांव मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदतां I tell the Honorable Chief Minister that you say how will you control? How will you cap this coal? You have no powers. Can you revoke the EC? Goa State Pollution Control Board आज jenna JSW goes beyond its permissible limit, they have taken nothing, no action. They have to be penalized. It's a criminal offense. And today, म्हाका दिसता, this is about a fight of our future generations. It is not a fight of Yuri Alemao or a fight of any other political leader. This is about आमचे मुखायल पिळगे पडे आमचे जे मुखायल भुरगे हे पाड घालपाक सरकाराचो प्रयत्न जो हॉस्पिटल वास्को हाडा. We will strongly object. We will hit the streets and definitely we will work together. And all the Goans should understand that this is not in the interest of the state of any Goenka. This is done for basically to get crony capitalists like Adani, Ambani and the Karnataka people. This is in favor of them. Not for Goa. That coal, जो पण Goa import जाता, तो coal hardly 5 to 10% is doing local consumption. 90% of this coal is used in Karnataka. So why should Goa get all this for the benefit of Karnataka? This is a very important thing. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.